की फंड अवेलेबिलिटी ना. सो हे मिनिस्टरांनी क्लियर करपाचें केन्ना पर्यंत हें क्लियर जातली दोनूय जी कामां आमची घातलेली आनी हेच्या फुडें आतां फुडें आमी आनीक 2-2 घालपाचे आसा. सो एक वर्सा 2-2 टोटल नेमके मंत्र्याकडे कितें अपेक्षा केन्ना पर्यंत मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाचें की केन्ना पर्यंत ही दोनूय जी सुरवातीकूच की तुजो विदीन 8 days भितर हांव एक कामाचें टेंडर करता आनी दुसरो जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवाक गेल्लो आसा ताजो आयलो नंतर इमिडिएटली तें काम सुद्दां सुरवात करपाचो म्हजो तसो प्रयत्न. स्पीकर सर, जे मंत्री सांगता Last मागून. as per his answer, I'll only intervene. Your answer itself, you say the delay, the reason for the delay is work due to lack of staff. Now, when very specific, I think all the members, Mugale constituency, Sogle, come pending high. When will you fill these vacancies? Why are you basically the people are Magadista Sogle vacancies je pending high? When will you fill? Your staff is short. Very simple. And a proposal for to answer dila. I know for a fact that proposals that I have sent also are pending. Several MLAs are pending, and mainly because of staff. So when will you fill this staff? स्पीकर सर, आमचे फिलिंग ऑफ पोस्ट जो आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन आमी ऑलरेडी संपूर्ण केल्लो आसा. स्टाफ सिलेक्शन जाता तितले बेगीन हांवूय पर्सनली फॉलोअप करता, कारण म्हाकाय तेजी कमतरता आसा हें म्हाका खबर आसा. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत ऑलरेडी आमी पोस्ट क्रिएट करून तांकां सगळे एप्रुवल बीन घेवन आमी दिल्ले आसात. एज सून एज स्टाफ सिलेक्शन ज्या वेळाचेर जातलें Delay zata because there is no staff. Correct? स्पीकर पण तरी आसतना आमी मॅनेज करता. Manage, but it is your answer says ना delay. ना ना एक गोष्ट कशी आसा न्ही, जरी आमी स्टाफ सुद्दां ना आसले म्हणले जाल्यार आमचे कडेन तशी पेंडींग प्रपोजल विथ द फूल डॉक्युमेंटेशन जे कितें डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते आमचे कडेन एस्टिमेट बीन प्रिपेर करपा तशें आमचे कडेन तशी प्रपोजल स्पीकर सर कांयच ना. जितले आमचे कडेन पळय स्पीकर सर ही पेंडींग आसा. हांव तुका दिता मातशे आमगे आहाय ते कितल्यो दिलोल्यो. पेंडींग आनी मोर दॅन 2 years जाली. प्रपोजल 2 वर्सां जाली. आमदार स्पीकर सर प्रपोजल बरेचशे आमदार आणि बरेचशे विलेज पंचायत आमकां दिता. आमी आमच्या GSYचे मिटिंगेक ते आमी एप्रूवय करता सब्जेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन जाय ते तांच्यानी आमचे कडेन संपूर्ण करपाक जाय. जो पर्यंत डॉक्युमेंटेशन ते दिना तो पर्यंत आमकां फायल प्रोसेस करपाक मेळना. जरी स्टाफाची सुद्धा कमतरता ही से स्टाफ सिलेक्शन कमिशना लागू ते स्टाफ मेळनाय मग तू माझी सांगची केन्ना स्पीकर सर हेजो आमकां आन्सर जाय. एक्सक्लुझिव्ह जो ई आसपाक जाय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, कित्याक तो अवेलेबल आसना. आमकां परत म्हणजे तो डिफरंट PW डिविजनान भोंवता, डिफरंट हितून आसा. सो CMान हेजो जाप दिवपाक जाय की बाबा एक्सक्लुझिव्ह तुमी ताका थंयच दवरितले काय 5 एडिशनल चार्ज दितले. टोटल एडिशनल चार्ज जो आसा CMान उत्तर दिवपाक जाय, कित्याक DRDA आमी रुरल डेव्हलपमेंट करता म्हणटा आनी हांगा एकूय कामां जायना. स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन हा म्हणटा. स्पीकर सर, 2 विशय. एक त्यांनी जो सांगला पळय न्ही RDA खातीर ताका एक्सक्लुझिव्ह इंजिनियर जाय म्हणून हांव मिनिस्टराक सांगता की तेंच्यांनी PWD कडेन मागचे. आतां इंजिनियरी खूब भरती जाल्या. तेन ऑलरेडी आन्सर तुका गायल मु स्टाफ सिलेक्शनाक मागचे आनी हे केदो आमी टर्म खबर जातलो. स्पीकर सर, लेट मी स्पीक. तांणी जे इंजिनियर मागल्या स्पेशली पळय न्ही ते आतां ऑलरेडी आमच्या PWD नवीन भरती जाल्या. त्या खातीर तांकां एक्सक्लुझिव्ह जे इंजिनियर दिवपाक जाय ते आमी एक्सक्लुझिव्ह RDA खातीर इंजिनियर दिता, जेणे करून रुरल डेव्हलपमेंटाचेर ग्रामीण विकासाचेर भर दिवन आनी फक्त हांगाच न्ही तेंच्यांनी केंद्रांतलो जो फंड मेळटा ग्रामीण विकासा खातीर तेंच्यांनी तेय प्रपोजल धाडचे. आतां केंद्र सरकारा कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण विकासाचेर ह्याय बजेटात हो भर दिल्लो आसा. तो ग्रामीण विकास करून घेवपाक तेंच्यांनी प्रपोजल धाडचे. दॅट इज वन. दुसरें, RDAचो स्टाफ उरलेलो स्टाफ जो कितें भरपाचो तांचे जे पोस्ट कितें वेकंट आसात त्यांनी जर स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या, स्टाफ सिलेक्शन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, तांच्यांनी प्रोसेस सुरवात केला. हांव ताका फक्त फास्ट ट्रॅक कर आनी ते भर जाता तितके बेगीन तेजे एडवर्टायजमेंटूय येतले आनी ते पोस्ट जे आहा ते भरतले. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट उरला. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट उरला. स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टर ऐकले स्पीकर सर आणि ऐकता त्यांना एक विषय मांडलो की ऑनरेबल CMन आता एश्युरन्स दिला की स्टाफ घेतल्या PWD मागले तितले फॉर लॉंग टर्म बेसीस एक्सक्लुझिव्हली. कित्याक फाटी प्रमोशनूय केल्ले आसा. ऑलमोस्ट 27 E आणि SC सगळे बस CMन केला. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका तरी फूल टायम स्टाफ येतलो. माझे एक प्रश्न स्पेसिफीक आसा जे ऑनरेबल CMनूय सांगला की सेंट्रल ग्रांट खूब मेवता. 3 वर्सां पयलीं आमकां शेल्डर क्लस्टर म्हणून आमी तो ग्रांट हाडलेलो तुमी जावचे पयलीं. तो अजूनही काम लंगडता. आता लंगडता तेन्ना म्हाका तुजें एश्युरन्स जाय हावज बेस्ड ऑन युअर गिवीन स्टेटमेंट्स की RDAचे जे काम चालू आसा की तुमी थंय येवन असेंब्ली सेशन डेट फिक्स करून
ती शेल्डे क्लस्टराचें काम सेंटरांतल्यान पयशे काडून आज पासून ते कंप्लीट जायना. सो कित्याक लागून जायना तें सांगचें. इट इज रिलेटेड टू दीस सेम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ स्टाफ इज नॉट देर. सो ते मातशें कंप्लीट करून म्हाका दिवचे. आनी आमी सेंट्रल ग्रांटाचे जे स्किमी आसा तांकां पंचायतीन तुमकां आनी प्रपोजल धाडल्या ती मातशी करून. तुजे कडेन पयशे ना, तूं आमदाराक फक्त 2 कामां दिता म्हणटा. व्हेरी गुड, बरें रिस्पेक्टफूल तुवें आन्सर दिलो. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन खूब पयशे आहा ते हाडपाचो मातसो प्रयत्न करचो अशें हांव वेदर ही वील डू ऑर नो. हे प्रपोजल जे आमचे कुडचडे मतदारसंघात दोन्ही पंचायतीन दिल्या ते करतले वा ना हे विशय घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आदरणीय आमदारान जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, जी केंद्र सरकाराची जी योजना जी आशिल्ली ती फाटल्या म्हज्या टेन्युराच्या पयलू ही सुरू जाल्ली आशिल्ली. पूण स्पीकर सर, ती योजना जी आसा ती सद्या बंद जाल्ली आसा. आणि नंतर तांच्यांनी आमी पत्र वेव्हारू केल्लो आसा. हांवूय तो फास्ट ट्रॅकाचेर आसा. म्हणून कितें जालां आसा, आमी युटिलायजेशन बीन कितें जाल्लें आशिल्लें तें आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा. ते स्कीम सद्या ती बंद जाल्ली आसा आनी ते नवी स्कीम इंट्रोड्यूस करपाचें आमकां ऑलरेडी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे हांव फॉलोअपाचेर आसा. कारण म्हाकाय जितले पयशे आमकां सरकारा भितर येवपाक जाय त्या खातीर आमी फॉलोअप करता. स्पीकर सर, माझो लास्ट स्पीकर सर स्पीकर जो प्रश्न ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला त्या प्रश्नाक स्पीकर सर उत्तर दिले. स्पीकर सर, ती स्कीम जर बंद जाली तेका आमी जबाबदार ना न्ही. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमीचे पयशे येयले, तुमी युसी दिवना, येवना, तुमकां पयशे येवना. आतां ती स्कीम बंद जाला म्हाकाय खबर आहा. पूण तेका प्रोविजन तुजे भितरल्यान करपाक जाय स्पीकर सर. सेकंड इन्स्टॉलमेंट ना येवचोच ना तो. कित्याक स्कीम बंद जाल्या कशी येतले स्कीम आमकां स्पीकर सर हांव चड उलयना मागीर आमी खंयच्या पावतले. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा, म्हाकाय खबर आहा ती स्कीम बंद जाला. युसी तुमी दिवंक ना, युसी दिवंक ना म्हणून तुमकां आतां एलिजिबल ना. आतां ते स्किमीक जर पयशे मागपाक लागले ताका ना. सो तुजे स्टेटींतल्यान ताका प्रोविजन जो कंप्लीट करपाचो प्रोविजन सीएमान तुमी करचो. कित्याक हे 4 वर्सां लंगडाता. ग्रावंड आतां 4 वर्सां बंद उरला स्पीकर सर. हेजेर मातशें लक्ष घालचें अशें म्हणटा. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. आमी इंटिमेशन केंद्र सरकाराक सांगिल्लें आसात. सो आमचोय फॉलोअप आसा. हेजो तशें न्ही की बाबा आमी कांयच करना. आनी हें हांव टेक ओवर करचे पयलूची ती योजना जावन आसा. मिनिस्टर जेन्ना आसता तो टेक ओवर ना. तूं मिनिस्टर म्हणजे तुजी जबाबदारी आसा. स्पीकर सर, माझो लास्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, निलेश बाबाचो प्रश्न खरें म्हळ्यार म्हजे ह्या क्वेश्चना भितर इन्क्लूड ना. स्पीकर सर, तरी आसतना हांवें ताका बरे भशेन उत्तर दिल्लें आसा. कारण इट इज मागीर ते प्रिरोगेटीव जावन आसा की प्रत्येक प्रश्नाक उत्तर दिवपाचो. कारण आमी काम करतात आनी जें आमी करतात आमी सांगतात तें करून दाखयता. स्पीकर सर, माझो लास्ट सप्लिमेंटरी आसा. स्पीकर सर, म्हाका एकूच विचारपाक जाय की जो डिपार्टमेंट स्पेसिफीक विचारता. 4 क्वेश्चन जाले तुजे. तो विचारता स्पेसिफीक डिपार्टमेंटा कडेन फंड अवेलेबिलिटी आसा काय ना ही कामां करपाक लागून. स्पीकर सर, प्रत्येक जो आमचो हें आसता फंड अलॉट केल्लो आसता आनी फंड अलोकेशना प्रमाणे म्हणून ताका हांवें सांगिल्लें आसा की तुमी आमकां 2 कामां दिवची. ती 2 तुमची कामां कशी करून घेवपा ती म्हजी जबाबदारी आसा. ते फंड्स कशे घेवपाचे हाडपाचे तेवूय म्हाका खबर आसा. आनी म्हणूनच हय, आनी सप्लिमेंटरीच्यान आमी मागतात बीन. हांवें सांगिल्लें पळय लास्ट टायम हांवें तुमकां फक्त सादे गोश्ट सांगता. आमकां फंड्स अलॉटमेंट आशिल्लो एक्झॉस्ट 3 म्हयने भितर जाल्लो आशिल्लो. पूण आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी गरज्यो जाणू जावन लास्ट इन द मंथ ऑफ आमकां जानेवारी फेब्रुवारी ऑफ 2023 ताणें आमकां सप्लिमेंट फंड दिलो आनी मॅक्झिमम आमी कामां पूर्ण करपाक शिकिल्ले आसात. फक्त इतलेंच सांगता की ज्या तरेन हांवें तुमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा स्पीकर सर प्रत्येक मतदारसंघान. कारण आमी सेल्फीश न्ही, आमी सगळ्या मतदारसंघान आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सगळ्याक कारण लोक सगळे गोंयकार जावन आसात आनी तांकां फॅसिलिटी दिवप. एखाद्या वेळी तुमी कितें म्हणटले तुमी विरोधक म्हणून आमी तुमची कामां करना अशातली कांय गोश्ट ना. आनी हांव तें केन्नाच बिलीव करना. हांव इतलेंच करतलो की हांव इतलेंच म्हणटा की जो फंड अलॉटमेंटाचो विशय जो आसा तो गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन हाडून हांव रिझॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन एश्युरन्स दिली कामां जी आसा ती हांव पूर्ण करता. स्पीकर सर, 2 कामां पर इयर ही जातली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 म्हज्या मतदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. क्वेश्चन नंबर 5. डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, आय एम ऑन फिट. त्यांच्यानी बस म्हणून सांग. म्हजो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन उलयता. तांकां रूल कळना जाल्यार सांगात. अरे आय एम आस्किंग माय क्वेश्चन. यू शुड सिट डावन. तुम्ही आवाज करता. आय एम आस्किंग क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे विचारा. स्पीकर सर, म्हजो एकूच क्वेश्चन आसा. दुसरो आता नेक्स्ट तुझो क्वेश्चन. ओके स्पीकर सर, हांव क्वेश्चन 5B विचारता. 5B.
स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. स्पीकर सर, म्हजो जो क्वेश्चन आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बिचोली. म्हजो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारच्या पयलीं हांव इतलेंच सांगूंक शकता की आमच्या बिचोलेन लोक खुबशे टॅलंट आसा, स्पोर्ट्सानूय टॅलंट आसा. आमच्या बिचोलेन जो फुटबॉल पयलीं क्लब आसलो, सद्याचो जो डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लब आसा, हो जो क्लब आसा न्ही तो सुरू खंयच्यान जाल्लो तर बिचोलीम फुटबॉल क्लब म्हणून जाल्लो. आनी 1967 हो जो क्लब डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लबान घेतलो. कितकेशेच प्लेयर आसात आमच्या कडेन, खुबश्या प्लेयरांनी खेळला. आतां आमचे भुरगे क्रिकेटानूय खेळटात. सद्या रणजी प्लेयर्स आसात, ईशान गडेकर आसा, दीपराज गांवकर आसा, शुभम देसाय आसा. म्हजो एकूच प्रश्न, हांव जाणा टायम वता म्हणून, स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्ली आसा दिगंबर सरकाराच्या टायमा वखदार. तुमचें कितें इंटेन्शन आसा? बाकीच्या तालुक्यान बार्देसाक 8-10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसात, सालसेतीक 15-20 आसात, काणकोणान सुद्दां तुमच्या हितून 5-7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. तुमचें कितें तरी इंटेन्शन आसा बिचोली तालुक्यान एक स्पोर्ट्स क्लब जावपाचें अशें आसा आनी तुमचें कितें ताच्या खातीर प्रयत्न आसा? तुमी कितें प्रयत्न इतलीं वर्सां केल्यात काय बिचोलीक अशीच फाटल्यान दवरपाचो विचार आसा? दोतोर बिचोली कॉम्प्लेक्स, सॉरी स्पीकर सर, बिचोली फाटल्यान दवरपाचो आमचें तशें सरकाराचें कांयच इंटेन्शन ना. बिचोले म्हाका दिसता आदरणीय आमदाराक म्हज्या टेन्युरा भितरूच आमी म्हाका दिसता 3 स्पोर्ट्स हें जे आसात न्ही ग्रावंड जे आसात ते ऑलरेडी दिल्ले आसात. एक म्हाका दिसता आदरणीय तुमच्या टेन्युरानूच जाल्लो आशिल्लो. मेणकुरे सुद्दां जो आमी आतां ऑलरेडी आमी टेंडर काडपाच्या हितून आसा. एक ऑलरेडी काम सुरू आसा. आनी दुसरो नार्वे जो तुजो हें आसा ग्रावंड जो आसा तो ऑलरेडी तेजो एस्टिमेट इन पायपलायनान भितर आसा. हेजो अर्थ दोतोरान कितें सांगिल्लें आसा की जितें कितें केलां तें सांगलें ना, कितें ना तें ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा. पूण हांव ताका एश्युरन्स दिवपाक सोदतां. बिचोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो विशय जो आसा म्हाकाय दिसता की प्रत्येक तालुक्यान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसचो. पूण बिचोलीक हांव एक गोश्ट ताणें हांगसर प्रश्न उपस्थित करचे पयलू ज्या वेळाचेर हांव ताका पर्सनली ताच्या मतदारसंघान वतालो किंवा बाकीच्या कामां खातीर वतालो, दोतोर हांव सांगतालो दोतोर म्हाका एक जागो दाखय ज्या जाग्याचेर हांव बरो तरेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांव बांदपाक शकता. दोतोर तुवें जर जागो जर म्हाका स्पीकर सर ताणें जर दिलो जाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिचोलीन हो ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेतलो. हें म्हजें दोतोराक एश्युरन्स जावन आसा. थँक्यू सर. हांव तुमकां तेच सांगता. हांव सीएम सराक रिक्वेस्ट केला, आमकां बिचोले म्युनिसिपालिटीक एकूय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना. सीएम सराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा ह्या बजेटीन तुमकां फंड एलोकेट करून दिवचो आनी तुमी जागो एक्वायर करा. 24,000 स्क्वेअर मिटर जागा माग केल्ली आसा आमच्या मास्टर प्लॅनान. हांवें सांगलां जागो दी म्हणून. जागो दिलो मागीर बाकीचें काम म्हजें सुरू जातलें तें म्हजें तुका एश्युरन्स सांगलां. श्री प्रवीण शेट. स्पीकर सर, तिसरो क्वेश्चन. जर आमी जागो दिलो जाल्यार तुमी कितलो टायम घेतलो की मिनिमम फॅसिलिटी थंयसर आमी आमकां हें करपाक दिवपाक? स्पीकर सर, पयलू जागो दिलो नंतरूच तेजें प्लॅनिंग आसता, डिझायनींग आसता, कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. शिरोवर श्री क्रूज सिल्वा. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of general public over increasing misuse and resulting nuisance and threat to life due to modified 2- and 4-wheelers vehicles which are running on the roads without any proper certification of such modification by competent authorities, resulting in loss of control and causing accidents, thereby threatening the life of general public. The step government would like to restrict use of such vehicles and punish those with heavy fines and other strong measures to deter adoption and misuse of such vehicles. ट्राफिक थंयसर युनीट आसलो पळय न्ही तो बंद करून थंयच्यान व्हरा म्हणटात एके वटेन आनी परत आमकां हांगा टायटन करा म्हणून. आमी थंयसर जर पुलीस दवरलो तेंच्यांनीच सांगलां हांगा बाणावले असले तर ट्राफिकूच काड म्हणून. म्हणजे आतां म्युजियम जालां तें आतां टेंटेड ग्लासाचें एक्शन घेतात पूण एसपी व्हेकलांचें कोण एक्शन घेना. गरजेचें आसा. अरे तो सांगता ट्राफिक रूल टायट कर आनी हो हांगा काडून उडय. हांव उलयता मॉडिफायड कोता मॉडिफायड बायक्स मॉडिफाय कोताय. विरेश बोरकर. आपाचो एक आमदार सांगता टायट कर रूल सगळे कडक कर आनी तो सांगता ट्राफिक हेच नाका सांगता टायट कर. हे कितें दोन्ही वांगडाच बसून घेत. मॉडिफायड क्रूज सिल्वा बसून घेत. सांग. श्री विरेश बोरकर. म्युजियम जालां थंय घालया घालया आयकोंक येवचें म्हणटा ते वेळी घालचें पडलें. घाल
आयकोंक कित्याक येवचें ना. वेल्ड एक्सिडेंट चड जाता विरेश बोरकार. एक्सिडेंट चड जाता प्लस हे म्हणून तुका थंय दांड्या वाडो Speaker, sir, attention of the House is drawn towards the lack of planning of drainage system of the flyover at Shridaw. As all the drainage water from the flyover is flowing onto the service road near the Shridaw Palem junction, thus posing a risk to two-wheel riders at the Palem junction. Has the internal road risk getting collapsed? Even after repeated complaints and inspection, PWD, NH and Dilip Bilcon has not carried out corrective measures. Speaker, sir, Alton D'Costa, next, Speaker, sir, next. drainage बांदिना Alton जाल्यार तो internal D'Costa, road हे mention जातलो. केलें शिवमान बस. आयकोन घेवचें मातशें. Alton शिवमान D'Costa, आयकोन घेवचें next. मातशें. ड्रेनेज बांदना जाल्यार तो इंटरनल रोड कोलॅप्स जातलो स्पीकर सर. सो बेगांचे बेगान ती करूंक जाय. आमी कितलेशे फावटी इन्स्पेक्शन केलें अजून पर्यंत करूंक ना Yes. स्पीकर. Because of fear and anxiety in the minds of Capencars, as police personnel due to shortage of staff in of Capen police station, I would like to know from the what steps does the concerned minister take to address this issue. Speaker sir, 39 constable antule amkode hogot 15 jana hai. 15 jana out of 39 head constable antule 9 jan tigu jana hai. ASI तो हांव गेल त्या पार्टी जालो एक्सिडेंट CM जाला म्हणटा मागीर कांय जायना थिंगा ग्राउंडार. आता हेचा पासा लागोन कांय जालें ना. पासा लागोन जाय तितके पुलीस घालता केदोण तूं गेल त्या वर्सा सांगतालो घात म्हणून 4 दिसांनी घालता. 4 दिसांनी ऑलमोस्ट 30 स्टाफ जाय आमकां कितलो? 30 टोटल बीट हेड कॉन्स्टेबल Next, calling attention, Venji Vegas. नाही तिका शॉर्ट मुखाचे डिटेल आहा काय चोडास खंय. आनी हे कितें नाही हिंगा कांय जाय कॅप स्पीकर सर कॅप कांय जायना कॅप Venji Vegas. Venji Vegas. कांय ना ताका लागून Venji Vegas. स्पीकर सर कॅप कांय मेळना म्हणून ती Alton D'Costa. Alton बाब. Alton बाब. एक Alton बाब. घाल माझे Yes. Speaker sir. Sri Venji Vegas. Speaker, sir. Venji Vegas. Speaker, sir. What is all this crosstalk happening in this house? Yes. Venji Vegas. Mention kar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of retail fish selling local vendors from South Goa and specifically from Benaulim constituency, that every day they are facing hardship to sell fish, and that too fresh fish at the fish market, which is at Madel, Fatorda, Margaon, in the wholesale market. These traditional fishermen have been selling fish, which also benefits the locals who can avail fresh fish. This struggle is between the fresh fish against the frozen fish with formalin. These local Goan fishermen should be allowed to sell fresh fish. Steps the government intends to take. Speaker sir, हे आज सकाळीं देखून केस्तांव जालें स्पीकर सर. लास्ट टायम देखून हेच प्रॉब्लम. म्हाका सदां स्पीकर सर CMान हितू मातशें एक एश्युरन्स दी. लोकल फिशरमॅन ते चड जावन नाय, तांकां भितर बसपा जाग दी. आमगे ते गाडी येताय लोकलांक गेल्यो त्यो गाड्यां भितर दी. हे मातशें एलाव कर. दिस इज सेलिंग ऑफ फिश. थोडे 10-11 देखून विकताय ती. तांकां मातशें एलाव करचें. स्पीकर सर, होलसेल आणि रिटेल हितूर फरक आसा. तो जे मार्केट सांगता ते होलसेल मार्केटान रिटेल विकपाक मेळचें ना. रिटेल म्हणजे कितें, ते पिकअप घेवन येताय. लोकल आमगेले पिकअप घेवन येताय आनी ती पांट तेन्ना थिंग दोताय तेन्ना कोणूय येता आनी घेत न्हू. सो ते पयलेसून ट्रेडिशनली चलता. हेजे मातशें इंटरव्हीन जावन तूं एलाव करचें. Yes. Next, Sri Krishna Zakar. Sir, fear and anxiety in the minds of people regarding increasing number of vector-borne diseases. Like dengue, malaria, etc., requesting the government to take immediate steps to control these menace before it reaches alarming levels and goes out of hand. Speaker साहेब, एकूच आज हेल्थ मिनिस्टर ना, फक्त पावस काबार जावपाचो म्हणजे इतलो घोग्यांनी जो पडटा तो फोरकास्ट आसा की हाज्या मागीर कमी जातलो. सो फालच्यान जेन्ना वत येतलें तेन्ना हो ब्रिडींग चड जावपाचे चान्सीस आसा. तेन्ना सरकारान ताजेर लक्ष दिवन, कित्याक आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट टायम एक धाकटे भुरगें मेल्ले विथ डेंग्यू. सो मातशें केअर घेवची आनी जाता तितले अवेरनेस. डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता स्पीकर सर. Sri Sankalp Amonkar. Attention of the House is drawn on the plight of the part-time instructor under the Goa Samagra Shiksha Abhiyan, who are appointed on contract basis to teach specialized subject in government middle school.
the assurance given by the government to them of 12-month annual contract renewal, salary increment of 5% every year, and change in designation from part-time instructor to contract teacher are still not fulfilled. They demand implementation of basic pay scale for them. Step government intend to take in this regard. Because त्यांची सॅलरी वाडयल्या बाकीचे इन प्रोसेस आसा. Thank you, sir. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री सर एक पॉयंट मातशें म्हाका मुखेलमंत्री मुखार हाडपाक जाय. आतां लास्ट 4 days तूं मुगे कसलो 0 hour घेना. इट्स अ व्हेरी सिरियस इशू. जे GMC भायर जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता, हे ट्रॅफिक कंजेशन आता त्यांनी हो 0 hour घातलेलो जाल्यार विचार ताका तो खंयचोय 0 hour अरे होच गायला म्हाका खबर ना. तो आता 0 hour स्पीकर सर वचोय हा मुगोडे तूं कांयच घेना. हे वचोय हा आय प्लेस इट. अरे स्पीकर सर हे जे वचोय हा तू मेन्शन करता मरे आताच. मेन्शन म्हळ्यार तेच सांगता तुका तुम कित्याक दिसता ते चोय मातशें थिंगा पेशंट येताय. एम्ब्युलन्स घेन थिंगा जाम जाता, फ्लडिंग जाता. मातशें तें चोय मातशें रिअलाइनमेंट करपा जाय. अपोजिशन लीडर मातशें सीएमान सांगचें. स्पीकर सर लीडर स्पीकर सर आमी 4 पुसा जाले आतां. एक लक्षात बसून घ्या. 0 hour आमगेले लीडर ऑफ विचारपाक सोदता परमिशन म्हजे घेवनूच करतलो. परमिशन मध्ये जाय. तू जो क्वेश्चन रेज हें करपाक सोदता आसा न्ही ताजें परमिशन जाय रे. येवपाक जाय. स्पीकर सर यू ऑल आर नॉट सिरियस टू रिजॉल्व दीस इश्यू. एम्ब्युलन्सान थिंगा पेशंट येताय. रिजॉल्व इट. Look at it, flooding जाता थिंगा सबवे. Why you are not taking it? सद्दां काल पासून 0 hour गेल ना, पयर पासून 0 hour गेल ना. मागीर हांव कितें येवपाक जाय? सद्दां डिझल ह्या हावजात जो कामकाज जाता, जो कितें प्रोसिजर आसा पळय तो फॉलो करचो. लिडर ऑफ ऑपोजिशन नाव 2 वर्सां कंप्लीट जाली. श्री शंकर बामणकर जाप दिल ना. श्री शंकर बामणकर स्पीकर सर पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री शंकर बामणकर. अरे स्पीकर सर हो शब्द काढून उडोवचो. सर हो निदान तूं उठोलो न्हिदलो आसलो. कोण म्हाजे हो एक म्हाका दिसता भिरांत चल्या मातशें काटाय हो मातशें सपोर्ट करूं लागला. तूं मातशें राव येशी येवपा लागत तूं. आनी 7 तारखे पासून आसत मग गॅरंट ना. हें कितें जावपा आहा तें तूं म्हाका आयकलां स्पीकर सर. हो देखून सपोर्ट कोत अशें दिसता. आसनाका हिंगा येवपा पडत तुका. शंकर बामणकर हांव सगळे हाचेर बशिल्लो आसा 25 वर्सां. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन आनी एकाच पक्षा आसा अजून बसून. मिनिस्टर मातशें जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे माननीय आमदार संकल्प आमोणकरान मांडलां ताका उत्तर दिवपाक हांव उबो आसा. I rise to reply to the calling attention moved by Sri Sankalp Amondkar, MLA Marmagawa. Speaker sir, as per Rule 18(1) of the Goa Housing Board, Registration, Allotment and Sale of Tenements, Rules 2016, the allotee shall form a society under the Goa Cooperative Societies Act 2001, Goa Act 36 of 2001 for the proper maintenance, running, upkeeping and keeping in good repair common areas and for carrying out current as well as urgent repairs towards common services. Speaker sir, I would like to state that upon formation of the Maintenance Society in year 1984, very important, 1984, by the residents of the 32 LIG flats at Baina Vasco, allotted by the board, the overall maintenance and upkeep lies with the said society, and Goa Housing Board does not have any role vis-a-vis day-to-day maintenance of the premises. Speaker sir, as regards the presentation from the Society for Reconstruction, it is an independent issue and has no direct connection with the current state of the building, and it is the incumbent upon the members of the society to take necessary measures, action as may be deemed appropriate by them. Since the question raised by the Honorable MLA in regarding the dilapidated condition of the building, the society shall conduct the structural audit in the first instance and thereafter take appropriate measure to approach to the board. Speaker sir,
माननीय नायक आमचे मंत्र्याच्या नजरे काडपाक सोदता स्पीकर सर जो रिप्लाय तुमी दिला बरें आसा आमी तेजेर इन्स्पेक्शन करचें बट आयज ते बिल्डिंगेक ऑलमोस्ट 55 इयर्स जावन गेली स्पीकर सर आनी तेजी हालत इतली 50 years. 55 इयर्स जावपाक येयली साहेब आनी बांदलेले तेन्नाच्यान 50 इयर क्रॉस आयज तेंची हालत पळय कशें मेन म्हणटा तो टेरासूच कॉलेप्स जावन पडलेलो आसा स्पीकर सर म्हळ्यार आयज थंय 32 फ्लॅट्स आसा आनी सगळ्या फ्लॅटान फॅमिली रावता फक्त इतलो भंय जाला फाल्यां कसलो अनड्यू इन्सिडंट थंयसर जालो जाल्यार म्हणटा फाल्यां आमचेर येता ब्लेम हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या चेअरमॅनाक बाब जीत आरोलकराक जेणेन म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर कमीच 10 तरी मिटिंगी घेतल्यो ते सोसायटीच्या लोकां बरोबर आमची 10 तरी मिटींग आनी तो स्वता थंय इन्स्पेक्शनाक सुद्दां येयलेलो आनी ताणें स्वता इन्स्पेक्ट केल्लेलें आसा पळयलेलें आसा थंय जी पोजिशन आसा ती हालत लोकांची आसा ती सो आतां जेन्ना इतली वर्सां जाल्लेली आसा आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा एटलिस्ट ते लोक रावता पळय तांकां आमी थंयसून इवेक्युएट करुया भायर काडुया कित्याक फाल्यां सकाळी कितेंय जालें जाल्यार ते ब्लेम आमच्या हावजींग बोर्ड सोसायटीचेर येवचें न्हू म्हणून तेंचे कडसून एक एफिडेवीट बरोवन घेवया आमी आनी ते वेकंट करून तांकां आसा ते तुमी सांगलेशें म्हाका दिसता ऑलरेडी हावजींग बोर्डा कडेन इतले इंजिनियर आसा सगळे आसा म्हाका दिसता हे बाकीचे कडसून केल्या पेक्षा हावजींग बोर्डानूच म्हाका दिसता इन्स्पेक्शन करून तेंचे तुमच्या इंजिनियरांक घेवन बेगीनच्या बेगीन हे करून दिवचें आनी मागता जो प्रपोजल चेअरमॅन घेवन फुडें वयपाक सोदता आमच्या मंत्र्याच्या बरोबर दोगी जाण मेळोन म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट जो आसा फुडलो आमी जो करपाक सोदता कित्याक फाल्यां सकाळी जर आमी हो इंडिविज्युअल दिवपाक लागलो जाल्यार आख्खी जितली गोंयान हावजींग बोर्ड सोसायटी आसा ते सगळे जाण म्हणटलो जागो आपल्याक दिया आमी बांदता म्हणून सो हो लोकां कडेन दिवचो न्हू हावजींग बोर्डानूच हो प्रपोजल घेवचो आनी हावजींग बोर्डानूच हेजे फुडें घेवन हो प्रपोजल वयचो आनी ही तांकां लोकांक जर रिइन्स्टिगेट करपाचो प्रपोजल मान्य करून घेवचो डॉक्टर जयंगा शेट्टे तुम्ही श्री दिगंबर कामत श्री संकल्प आमोणकरान जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां म्हाका दिसता हावजींग बोर्डाच्या खुबश्या प्रॉपर्टीनी हे प्रॉब्लेम आसा 50 वर्सां पयलीं ज्यो बिल्डिंगी बांदिल्यो मागीर म्हाका याद जाता आमी मडगांव म्युन्सिपाल्टी आमी रिंग रोडा वयल्यो एक 7-8 फॅमिलीक व्हरून हावजींग बोर्डाक दवरल्या मूठ मारल्यारूच वणत हालता अशी परिस्थिती आहा हांव हांगा चेअरमॅन आहा मिनिस्टर आहा सांगता पयलींच्यो बिल्डिंगी त्यो आनी तो सांगता त्या कोतान स्लॅब पडटा लिकेजीस कोरोजन ऑफ स्टील हें आनी हें त्या सोसायटी ते रावता पळय तांचे कडेन केन्नाच जावपाचें ना आनी हावजींग बोर्डा कडेनूय जावपाचें ना आय एम मेकिंग ए स्पेसिफीक स्टेटमेंट इवन हावजींग बोर्ड वील नॉट बी एबल टू डू दीस आय चॅलेंज देम ताका एकच सोल्युशन दे शूड ब्रिंग समबडी ऑन बोर्ड डेव्हलपर बॉम्बे बी करता त्या भशेन ताका सांगपाचें ह्यो सगळ्यो सोसायटी आमकां कितें आसा ते फ्लॅट नवे बांदून दिया हावजींग बोर्ड ऑल्सो गेट सम बेनिफीट आनी ट्राय टू रिजॉल्व लायक दीस FAR जाल्यार वाडोवन घे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक मेळ ताजे कडल्यान FAR वाडोवन घे आनी कितें तरी बरें करा ते लोकां खातीर तुमी तांकां त्या टायमार 50 वर्सां पयलीं थंय व्हरून उडयल्या आनी तांकां तशेंच दवरपाचें तशें मरपाचें आनी हे मडगांव वास्कोचेच न्ही हे फाल्यां मडगांवचें येतलें हावजींग बोर्डाक मडगांवां थंय हे प्रॉब्लेम जातले हे सगळे कडेन प्रॉब्लेम जातले कारण 50 वर्सां जातकीर सगळे बिल्डिंगी हालपा लागल्या आतां तुमगे ते पयलींचे कामां तसलींच ती ताजेर आनी हांव कांय उलयना पूण म्हाका दिसता हावजींग मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आहा ताची तकली खूब फास्ट धांवता असले बाबतींत ताणें पुढाकार घेवचो चेअरमॅनाक कॉन्फिडन्सा घेवचो आनी आमदाराकय कॉन्फिडन्सा घेवचो कितें तरी सोल्युशन काडा मरे श्री निलेश काब्राल निलेश ऑनरेबल मिनिस्टरान जें उत्तर दिलां आपणाकूच कॉन्ट्रेडिक्ट करता पयलीं म्हणटा की स्पीकर सर आय वूड लायक टू स्टेट अपॉन फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनन्स सोसायटी 1984 तेजे रूल वाचतलो हांव स्पीकर सर 1984 रूल वाचतलो आनी मागीर सकयल तो परतून since the question raised by the honorable MLAs regarding the depleted condition of the building, the society shall conduct the structural audit in the first place and thereafter take appropriate measures to approach the board. स्पीकर सर म्हाका समजना एक सायडीन सांगता आमकां कांय संबंद ना दुसरें म्हणटा परतून बोर्डा कडेन यो स्पीकर सर जे रूल हांव वाचतलो तितून भितर स्पीकर सर जे हावजींग बोर्डाचे आसा ते बिकम एब्सोल्यूट ओनर्स 84 म्हणल्यार कितें आतां हें क्लॅरिफिकेशन दिवचें बोर्ड आनी कित्याक येता स्पीकर सर परतून तूं कॉन्ट्रेडिक्ट तुका स्वता करता हे उत्तर मातशें तुजें दिता तें मातशें सारकें वाचपाक जाय स्पीकर सर एक गज लक्ष आसपाक जाय की जेन्ना दे आर एब्सोल्यूट ओनर्स दे कॅन गो अहेड विथ द थिंग्स ऑफ देयर ओन वेज आनी हेका बोर्डाक विचारपाची गरज ना कित्याक दे आर बिकम लँड रायट होल्डर्स सो तेणी ऑटोमॅटिकली दिगंबर बाब कामत सांगताची गरजूच ना स्पीकर सर दे कॅन गो एड अँड डू इट बिकॉज दे हॅव क्रॉस दॅट लिमीट दे हॅव पेड देयर फीज
ओली तुम्ही ते ट्रान्सफर केला जाल्यार मातशे पळय स्पिकर सर, ते केले जाल्यार बिल्डर आसा, तूं बिल्डर मरे, संकल्प बिल्डींग बांदून घे, 8 फ्लोराची कर, पिडी आहा तुजी 15 फ्लोर कर आनी बांदून घे स्पिकर सर. पूण एकूच लक्षात हाडपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव उबो रावला की तुवें स्वता कॉन्ट्रडिक्ट केला स्पिकर सर. अदी मातशें एक बरी गोष्ट मगो पक्षाचे सरकार आसा तुझा आसा स्पीकर सर, बऱ्यातले बरें कॉलिंग एटेन्शन आमच्या ऑनरेबल MLA हाडलेल्या संकल्प बाबान. हे सांगपाचें आहा की जेन्ना गव्हर्मेंट जावं कोणूय प्रायवेट कसले बिल्डिंगेक जी रेंव यूज कोता, ही रेंव एक पाटे हारी रेंव यूज कोता. आनी ह्या कारणाक लागून खुबश्यो बिल्डिंगेची आमच्या वणटीक पयल्यार गोमता हारसाण भायर सरता. ही हारी रेंव यूज करपाची बंद जावंक जाय. आनी ते तर बंद जालें जाल्यार आमच्या बिल्डिंगेक अशें वणटीक वा केन्ना प्रॉब्लम जावचें ना. थँक्यू स्पीकर. मंत्री सावती मातशें एक बरी गोष्ट मगो पक्ष जेन्ना 17 वर्सां राज्य केलें तातूंत काही गोश्टी बऱ्यो केल्यो, तातूंत हावजींग बोर्ड तयार जालो आनी त्या शिवाय इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू जाली आनी 1972 हें कन्स्ट्रक्शन चालू जालें आनी तांकां 1984 सोसायटी अलॉट जाली मागीर. आनी अश्यो कितल्योश्योच हावजींग बोर्ड कॉलनी गोंयांत जाल्यो आनी त्यो आज जुन्यो जाल्यो, 50 वर्सां पेक्षा चड आसा. आतां काही गोश्टी थंय आसा, प्रत्येक हातूंत LIG, MIG म्हणजे लो इन्कम ग्रूप, मिडल इन्कम ग्रूप अशा गोश्टी प्रत्येक कडेन त्या वेळार बोर्डान डिसिजन घेतलां. ताजेरूय विचार विनिमय आतां बोर्ड करतलो, त्या बद्दल दुबाव ना. आनी तांच्या मनात जे कितें विचार आसा ते बोर्डान डिस्कस केले नंतर, कारण हांवें जे आन्सर दिलां ते बोर्डा कडेन तांणी येवन डिस्कस केले नंतर तें आन्सर दिलां आनी त्या खातीर तें आन्सर म्हटलां की तांणी जाय जाल्यार बोर्डा कडेन मागीर येवचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे करचें. तांच्या मनांत अशें आसा की तें काम बोर्डान करून घेवचें अशें सोसायटीच्या मनांत आसा आनी तें माननीय आमदारान स्पश्ट प्रमाणे हांगा मांडिल्लें आसा. आनी त्या खातीर एकूच एश्युरन्स दिता, जें कितें तुमकां जाय आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचो जो हेल्प जाय त्या हेल्प तुमकां तातूंत मेळटलो. थँक्यू सर. तुम्ही सांगला त्यांचं सर, हेच्या भितर एकूच प्रॉब्लेम दुसरो आसा की ही जी लँड आसा पळय ती सोसायटीच्या नांवार ट्रान्सफर जाली ना, ही हावजींग बोर्डा कडेन आसा. सो ही लँड जेन्ना हावजींग बोर्डा कडेन आसा ही ट्रान्सफर जावंक शकना. सो डिस्कशन करना, आमी ताचेर एप्रोप्रिएट डिसिजन घेवन तें काम करूया. जेन्ना लँड तुमच्या नांवार आसा जाल्यार आमी करेक्ट करता स्पीकर सर. हे तुमकांच करचें पडटलें सर. सर ऑनरेबल कलीग जो आसा आमचो मिनिस्टर सिनियर कलीग आहा, पूण तेणे 2-3 स्टेटमेंट हाडा केला. 50 वर्सां हावजींग बोर्डाकूच जावना, 50 म्हणटा ते मातशें करेक्शन कर कित्याक रिकॉर्डा उरता. दुसरे गोश्ट जाता ऑनरेबल मिनिस्टर सांगता की ट्रान्सफर करपाक स्पीकर सर तेजे रुल्स वाच ती ऑटोमॅटिकली पयशे पडले की तेणे एक फक्त एप्लिकेशन दिवन 149 हाडपाक जाय, करूं शकना जावं ना जावपाकूच जाय स्पीकर सर. आनी ते करून घेवपाक जाय संकल्प बाबान. करेक्शन मातशें करचें. नेक्स्ट कॉलिंग एटेन्शन श्री संकल्प बामणकर. संकल्प बामणकर श्री चड उलोवपाचें ना ताचेर. हे पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन. स्पीकर सर, भातशेतीच्या बांधांना भागदाडे पडून व माणसाची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. अशा शेतामध्ये माशांची पैदाश आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजण दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मानत आहे. व्हेरी गुड. येस मंत्री. हांव आन्सर करता. इट इज एन हो विशय जो आसा पळय न्ही हो कंबायन आसा. हेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय लागता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लागता, WRD डिपार्टमेंट लागता, सगळे डिपार्टमेंट लागता. खरें म्हणजे पयर पेमेंद्र शेट हाणें हेजेर एक विशय हाडलेलो, ताजेर डिस्कशनूय जाल्लें. बट हांव हाजेर सांगता आसतना म्हणजे हेजी कॉपी कर, मराठी कॉपी.
म्हाका दिवं ना राव दिता हेजी इंग्लीश कॉपी दिल्या म्हाका तुमी दिवं ना हां ओके 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 Speaker sir, the government is taking all necessary steps to protect the land cultivation of the state, and through the implementation of the notified scheme of the Director of the Agriculture for the maintenance repair of the bund. Department is also supply the paddy seeds free of cost like Korgut, Goa Dhan 1, Goa Dhan 2 in case the salinity is high. The government will study the effect of the induction of the saline water on crop cultivation and exploit all the possibilities for both the agriculture and pisciculture coexist in a Khazan land without disturbing the either activity. Expert committee will be appointed to study and give the recommendation to prepare a suitable project. स्पीकर सर जे रिप्लाय दिला आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खरीच गरज आसा ही एक्सपर्ट कमिटी कित्याक आमकां खबर आसा हे खाजन लँड म्हणटा ते फक्त आमच्या गोंयान आसा आख्खे खंयसरूच देशान हे ना फक्त गोंयान आसा आनी ही आतांची न्ही ही आमची पुर्वजान जी स्टार्ट केलेली तेन्नासून हे खाजन लँड चालू आसा आनी आयज खंय तरी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हे जे आमचे खाजन दायज आसा ते राखपाची गरज आसा आनी जे गव्हर्मेंटान हे स्टेप घेतलेले आसा खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचें आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर चडांत चड लक्ष घालून हे आमचे खाजन लँड जे फ्युचर जनरेशनाक लागून वाचोवपाची गरज आसा आनी जे लोकांच्या मनान जो भंय आसा हो भंय काडपाची गरज आसा कित्याक हे बाबा दोनी शेताचें काम करूंक शकता आनी मानशेचें काम करूंक शकता हो लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो खंय तरी आमकां पयस करपाची गरज आसा. Speaker sir, जो आन्सर दिला, the government is taking all necessary steps to protect Khazan land cultivation in the state through implementation of notified. ओ सामको इतलू ब्रॉड आन्सर म्हणजे पाग्यार माला आन्सराचेर आन्सर नॅरो डावन करपाक कांयच स्पेसिफीक कांयच ना हे दोड ब्रॉड माला म्हणजे दिसतें वाऱ्यार फार मारले म्हणजे स्पेसिफीक आन्सर दी आनी एक टायम दी 7 तारखे जाचे पयलीं कितें कोतलो ऑगस्टा 7 जाचे पयलीं कितें कोतलो टायम लायन दी न्हू स्पीकर सर हे बिस्ट पाग्यार मारलो स्पीकर सर आनी आन्सर दिला आनी सगळें बरें आहे पागे मारल्या काय नुस्तें येता विरेश्वरकर मराठी नासतना बटन माल मरे हांव मराठी उलयत ती काय बरी एक कविता सांगासा रेडी करून दाखयत तुका हांव पोतन ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचे मराठीन विरेश बोरकर तर हो जो आन्सर दिल्लो आसा खाजन शेतीचेर की आमी पेडी सीड्स दिता फ्री ऑफ कॉस्ट जो आन्सर खाजन लँड जो कॉलिंग एटेन्शन घातला हेज्या बाबतींत कांयच म्हाका तर दिसना हे कॉलिंग एटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली म्हाजें एक रेजोल्युशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा बीजेपीचो ताका पॅकेज मागतली आनी काल बजट जालें युनियन बजट जालें त्या बजटान कांयच ना स्पीकर सर हांव हो जो आन्सर एक्सपर्ट कमिटी कितली वर्सां जाली स्पीकर सर एक्सपर्ट कमिटी येता म्हणटा आजून पर्यंत खंयचीच एक्सपर्ट कमिटी येना आनी खाजन लँड जे आसा हें रिवायवल आतां जायना स्पीकर सर नाल्यार घरां पासून बुडटलीं लोकांची घरां बुडटलीं आतां आमच्या मतदारसंघांत सेम सिच्युएशन आसा आमी कितलेशे फावटी ऑफला धोमजा कावजा हांगा बांद जावपाक जाय एक्सटर्नल जे बांद आसा ते जावपाक जाय हांवें मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट कितलेच फावटी केल्ली आसा 20 तो मिनिस्टर म्हणटा आपणाक फक्त 20 करोड येता वर्साक आनी 20 करोडान कांय जायना 42 करोडाचो इस्टिमेट पयलूचो म्हणजे गेले ते 2 वर्सां पयलूचो 42 करोडाचो इस्टिमेट आतां तो वाडटलो स्पीकर सर कित्याक मागीर ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पासून टेंडर घेवपाक रेडी आसना म्हणजे वर्क ऑर्डर घेवपाक सो आतां स्पीकर सर हितून जो हो हें केल्लें आसा तो सांगता पाग्यार घातलेल्या भशेन व्हडले पाग्यार घातला आनी ते सोडला वाऱ्यार सोडला असले समज स्पीकर सर हो आन्सर इट इज नॉट करेक्ट हांगा कितें तरी ठोस आमकां उपाय जाय की खाजन शेती बाबतींत सरकार खरेंच सारको आसा म्हटल्यार तांकां खरेंच सरकाराक आपुलकी आसा आनी शेतकारांक खंय ना खंय आमी रिवायवल हाडपाक शकता काय कितें कित्याक मिनिस्टराचे गेले ते जापीन आसले की आमी सेंटराक धाडलेले आसा ऑलरेडी धाडला हांव म्हणटा की मिनिस्टरान धाडला सारकें मिनिस्टर धाडला तुमी वयर धाडला वयलो सरकार तुमकां सपोर्ट करिना काय पॅरलायज जाला आन्सर दिवपाक जाय मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय कित्याक आजून पर्यंत येना पॅरलायज जाला कोमान गेला कितें जाला खंय पावल्लो आसा काय आमी शेतकारांनी काबार जावपाचे ऑलरेडी जे आसा म्हटल्यार फंड जो एलोकेट केल्लो आसा तोय कमी जाला सो स्पीकर सर खाजन शेत कॉलिंग एटेन्शन आसा हो 0 आर मेन्शन आनी कॉलिंग एटेन्शन म्हाका उलोवपाक रायट आसा स्पीकर सर खूब गरजेचे खुबशे गरजेचे आसा आमी जेन्ना बांद म्हणटा बांद दुरुस्ती एक जालो आयकय तर स्पीकर सर
बांद दुरुस्ती एक जालो, दुसरो जो मानशो आसा, आतां मानशोची कवडां मोडून वयता आनी कितें वयता तो एक प्रकार जालो. आमी कालचे डिमांडान बसून हांवें मेन्शन केला रेव्हेन्यूच्या की खंय ना खंय आमी त्यो मानशो ज्यो आसा धाडसो घालप म्हणटा पळय, म्हटल्यार बंद करप मानशो. त्या पिरियड ऑफ टायम आमी पयलींच्या काळान करताले आनी आतां ते बंद केला. ऑक्शनींग करता सोडटा आनी मागीर कितें जाता बुडटा म्हणटा. सो शेतकारांक खंय ना खंय रिवायव जावपाक लागून शेतां रोवपाक लागून ती धाडसो घालप म्हणजे बंद करपाचे, कवडां बंद करपाचे आनी मागीर खंय ना खंय आमी शेतां रोवपाक मेळटा. हो प्रकार चालू करपाक जाय. आतां एक्सपर्ट कमिटी आमी खूब फावटी आयकता, एक्सपर्ट कमिटी ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल मेथड्स आसा हे ऑलरेडी आसा. स्पिकर सर, हे आसा तेच मेथड्स घेवन आमी काम करपाक जाय. आनी पयलू म्हणजे आमकां एश्युरन्स सीएमा कडल्यानूच जाय की आयज आमी सेंटर गव्हर्मेंट समज दिना ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें फेसिलिटी मेळटली. आयज जाय स्पिकर सर, डेट जाय, टायम जाय. कित्याक 2 वर्सां जालीं आमी ह्या खाजन शेतीचेर उलयत आसा, रिवायवल ऑफ खाजन, रिवायवल ऑफ खाजन, अजून पर्यंत जायना. सो सीएमान डेट आनी टायम दिवचो केन्ना पर्यंत जातलें तें. आनी मेन म्हटल्यार ते ऑफला दोमजा कावजा हो आमचो जो आसा कुमारजो एकू लागता, राजेश आसा तेका लागता खरें म्हटल्यार. मात आमची जी शेतां आसा ती आख्खी वयता. प्रवीण शेट. स्पिकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे कलीग संकल्प आमोणकरान हाडला ते बरें आहा. स्पिकर सर, ह्या गोंयान खाजन बांद जे आसा ते जीर्ण जाल्ले आहा स्पिकर सर, आनी ते रिपेर करपाचें काम आमचे गव्हर्मेंट करीत आसा. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द गव्हर्मेंट. ते मय मतदारसंघात 4 बांदाचें काम तेंच्यांनी कंप्लीट करून दिल्या बद्दल हांव स्पिकर सर आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानता. स्पिकर सर, हांगा अशें जाल्लें आहा की खाजन शेती जी आसा ती पूर्णपणे ह्या बांदाचेर डिपेंड आहा. हेजी स्ट्रेंथ आहा ती आयज जीर्ण जाल्ल्या कारणान सगळे बांद रिपेर करप खूब गरजेचें आहा. स्पिकर सर, आयज हे बांद जीर्ण जाल्ल्या कारणान खावटी पडटा आनी सलायन वॉटर जे खारें उदक आहा तें डायरेक्ट खाजन शेतांनी येता आनी खाजन शेतां बुडोवन उरता, नश्ट जाता. आमकां आतां तो दोनूय वाटेन जर पळयतलो जाल्यार एक फिशीकल्चर क्रिएट करतलो. नव्यानी जर आमकां सुंगटां बी पोसपाक जाय जाल्यार अशें जर आमी जर कल्चर जर तयार करतले जाल्यार ह्या गोश्टीचेर जे सगळे आमदार आहा तांकां घेवन एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता की जी खाजन शेतां आसा ती आनीक फिशीकल्चर कशा तरेन डेवलप जातलें गोंयान हें जर करतलो जाल्यार ताका एक्सपर्ट कमिटी करून खंयच्या टायमार पिकाचो टायम पळोवचो पडटलो आनी नुस्तें पोसपाचोय बी टायम पळोवचो पडटलो. हे दोनूय अशें कंपॅरिजन करपाक लागून एक एक्सपर्ट टीम आनी लोकल सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक घेवन ही टीम कॉन्स्टिट्यूट करची पडटली. स्पिकर सर, तेन्नाच आमकां खाजन शेती आमकां राखून दवरपाक हेल्प जातलें आनी आमचे फिशीकल्चराचे जे संकल्पना आसा तितूय बी हो आमचो पर्पज सर्व जातलो. थँक्यू स्पिकर सर. श्री निलेश काब्राल. तेजेर उलोवपाक उबो रावलो स्पिकर सर. स्पिकर सर, म्हाका लक्षांत आसा जेन्ना हांव आमदार जाल्लो हांगा खाजन बोर्ड करपाचो विशय आसलो आनी सिलेक्ट कमिटीक बील धाडलेले तेन्ना विष्णू वाघाक ताका चॅरमॅन करपाचो विशय येयल्लो. म्हाका दिसता स्पिकर सर, ह्यो गोश्टी जेन्ना फुडें वयता तेन्ना दीस इज मल्टिपल डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंट जेन्ना 5 वाजयता 5 मिनटां 10 मिनटां सभागृहाचें कामकाज 10 मिनटां वाडयता. स्पिकर सर, सो ह्या विशय जेन्ना हो फुडें वयता तेन्ना म्हाका दिसता इट इज मल्टी डिपार्टमेंट आनी ईच डिपार्टमेंट पुट्स ओवर ईच अदर. मातशें ऑनरेबल सीएमान एक खाजन बोर्ड करून तेचे रुल्स रेग्युलेशन केलें. कित्याक आतां टॅनंट एसोसिएशन कालूय उलयल्लो, टॅनंट एसोसिएशन पयलीं भशेन ना, जाणटेले पळयताले आतां कोण पळयना आनी बांद हे ब्रीज जातातले. WRD मेंटेन करूंक शकना, थोडे नोटिफायड एग्रीकल्चर आहा, थोडे नॉन नोटिफायड आसा. सो हे कॉम्प्लेक्स सिट्युएशन आहा. पूण अल्टिमेटली जे सफर जाता हे खऱ्यांनी कोण करूंक सोदता ते सफर जाता. सो आज म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान एक खंय तरी एक विशय जशे आज तेणें कॉलिंग एटेन्शनाचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा हेचे आसा म्हण आपणें आत्वार दिला. हेजे खातीर हो खाजन बोर्ड करून हे सगळे डिपार्टमेंट WRD, CRZ मागीर बाकीचे डिपार्टमेंट एकठांय हाडून, कित्याक आज हो विशय दुसरो जालो. आतां मॅनग्रोव्ह जाता स्पिकर सर, मॅनग्रोव्ह जेन्ना जाता हो विशय दुसरे भशेन जातलो. सो ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून एक खाजन बोर्ड करचो आनी एक बील करून हे सगळे अंडर हाडले जाल्यार म्हाका दिसता फुडें हे पयशे जे सरकार वेगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक WRD डिपार्टमेंट आनी खंयचे दिता ते एक कडेन घातले जाल्यार हे विशय कायमचो सॉल्व जातलो अशें एक सजेशन आसा. थँक्यू स्पिकर सर. श्री कृष्णा साळकर. स्पिकर सर, म्हाका एकूच सांगून दिसता की इंडियन वॉटरवेजा बरोबर जो एग्रीमेंट आसा म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाचो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, म्हाका दिसता तातूंत हें सगळें इन्क्लुडेड आसा आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन
काम करून हे करून घेवपाक जाय. हे सगळे रेडी आसा आनी हाका भरपूर पयसोय बी अलॉट केल्लो आसा. सो तशें सरकारान हें सगळें करून घेवपाचें एक हें घेवचें इनिशिएटीव. श्री रुजा फर्नांडीस. स्पीकर सर, पयली सुवातेर गोवमेंटाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमचे चडशे बांद सांताक्रुजान आमच्या गोवमेंटान म्हाका खूब हेल्प केल्लो आहा. JCB घालून आमी पळय उदीक घेताले हारसाण ती सगळ्याक बंद केल्ली आहा. आनी तशेंच हांवें आनीक 2 प्रपोजल घाल्लेले आहा. ओल्ड आमची पायपलायन चालू करपाक तेय म्हाजे एस्टिमेटान सगळे केल्ले आहा. तशें कानाली बांदपाक हेल्प केल्लो आहा. आनी जाता कितें स्पीकर सर, जेन्ना मोडलेल्या बांदाचेर मॅनग्रोव आसता ते कशे बांदपाचे गोट, आनी जे वाहनी मॅनग्रोव आसता हे 2 वस्तू तर गव्हर्मेंट ह्यो मातश्यो बांदपाक आमकां परमिशन दीत कितें करून, जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आमचे लोकांक खबर आहा कोविडा टायमार कितें जालां तें, आनी खुबशे लोकांनी इंट्रस्ट घालोला हे शेतां भाजीबा रोवपाक. आनी आनीक एक प्रॉब्लम म्हणटा तो आमचो एनिमल्साचो. एनिमल्स येता आनी तेंची शेतां आनी भाजी खाता, ताका लागून मॅश फेन्सिंग घालपाक गव्हर्मेंटान तांकां जे कोण रोयता कम्युनिटी फार्म बा कोता तांकां फ्री मॅश फेन्सिंग घालून दिवंक जाय. नाल्यार थ्रू MLA फंड आमच्यान तांकां हेल्प करूंक जाता. गव्हर्मेंटाची सबसिडी घेवपाची 90% मेवता दिल्ली आनी 10% आमकां फॅसिलिटी दिवंक जाय की MLA फंडाची ते 10% घालपाक. आनी अशें करून शेतकारांक फ्री आनी जाता तशें बरे भाशेन तांकां शेतां रोवपाक तांकां एनकरेजमेंट करचें. थँक्यू श्री दिगंबर कामत. संकल्प आमोणकरान जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां हें खरें म्हटल्यार अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग एटेन्शन आहा. कारण खाजन लँड हे सगळे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी चडशे प्रॉब्लेमां आसा. म्हाका याद जाता की आमी नितीन गडकरी जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो फॉर वॉटरवेज तेन्ना नॅशनल वॉटरवेसाचे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन MOU सायन केल्लो आहा मुख्यमंत्र्याच्या नजरे कडेन. आनी ताजेर म्हाका दिसता मिनिमम एक 2000 कोटी सुद्दां मेळपाक शकतले. ते जर MOU जर आमी इम्प्लिमेंट करत जाल्यार म्हाका दिसता हो खाजनाचेर जितले पळय पयशे खर्च करपाक जाय ते सगळे तातूंतल्यान येतले. इट इज एक सामकी जशें नॅशनल हायवेज आसा त्याच भशेन नॅशनल वॉटरवेज नितीन गडकरानाच कन्सेप्ट केलें, ताणें तें स्टार्ट केल्लें. तें इम्प्लिमेंट करचें अशें म्हजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्या कडेन स्टडी करून. हांगा थोडे जाण बोवाळ मारतले की आमी जशें आतां अजून रोड विकले म्हणना, नॅशनल रोडवेज करता पळय तेन्ना रोड विकले म्हणना, नॅशनल वॉटरवेज गेले तेन्ना नदयो विकता म्हणटाले आनी कितें विकता म्हणटाले. मातशें स्पिकर आनी चीफ मिनिस्टरान मातशें पळोवन तें जर इम्प्लिमेंट करत जाल्यार पयशे भरपूर मेळटले, तातूंतल्यान हो सगळो प्रश्न सुट्टलो. मुखर्जी तुम्ही आंतोन. स्पीकर सर, जे आमचे कलिगान संकल्प आमोणकरान जे आज कॉलिंग एटेन्शन हाडलां ताचेर हांव उबो आसा उलोवपाक. स्पीकर सर, जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन देखून अशें जाल्लें आसा की काजन लँड आसा थंयसर आमचे मँग्रोव्ज बी जाल्ले आसा. पूण कितें जालां हांगासर आमचे जी काजन आसा थंयसर जी जमीन आसा ती मेशिनरी घातली जाल्यार रोमता. हाकाच लागून हांव मागता आमचे जे डिपार्टमेंटान जे एक्सपर्ट जे कमिटी आहा ताणें हें कित्याक रोमता हें पळोवन काडचें. आनी तशेंच आतां रिप्लाय दिला ते प्रमाणे आमी पळयताले जी कोरगूट जी बात आसा तें चडशें आमकां अवेलेबल आमच्या डिपार्टमेंटान मेळना. जेन्ना आमी गेले जाल्यार चडशें मेळना. आनी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हटलां म्हणजे आमकां तें अवेलेबल आमकां करून दिवचें अशें म्हणजे मागणी आसा. स्पीकर सर, हावजांतले बरेचशे मेंबर हाजे जे ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर संकल्प आमोणकर हांणी हाडला तेजेर उलयले. तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब इम्पॉर्टंट कॉलिंग एटेन्शन आसा. आमची खाजना जी आसा पळय न्ही ही सगळ्या विलेजींनी मॅक्झिमम ज्या ज्या जाग्याचेर आमी म्हणटा की न्हंयचें उदीक वयर वचून म्हणजे भरतेर समुद्राचें उदक न्हंयेन वयता, न्हंयचें उदक ताज्या वयर वयता आनी खारड उदीक वयर वचपाची सगळी कडेन ऑलमोस्ट सगळ्या गांवांनी हो प्रकार आसा. आनी खाजना शेती आसा. डे बाय डे खाजना शेती लोकांनी करपाची सोडली कारण लोकांक वेगवेगळ्या कामांक ती परवडना. आनी ही सोडल्या उपरांत स्पीकर सर मँग्रुव्ज मोठ्या प्रमाणांत वाडपाक लागला. हेक्टर्स ऑफ द लँड ह्या खाजना शेती जे आहा ते पयलीं करताले आनी त्या नुसार खूब मोठ्या प्रमाणांत प्रोडक्शनूय आशिल्लें. हांव त्या कोरगूट गोवा दनवन हातूर वयच्या पेक्षा हांवें हो विशय कित्याक म्हत्वाचो म्हटला हितूर 2 सजेशन्स आमदारां कडल्यान आयली. एक बाब निलेश काब्राल हेंच्यांनी जशें म्हटलें की खाजन बोर्ड करचो. कारण आत्तां कितें जालां
ही जी मानशेची पावणी जी आसा पळय न्ही ती मामलेदार पायता आनी कोण तरी नुस्त्या खातीर ती पावणी व्हरता तो फक्त आपलो नुस्त्याचोच इंट्रस्ट सिक्को पळयता. पण हांगासर विश्वासान घेवपाक जाय कितले टॅनंट आसात, कितल्या जाणांची शेती आसा, ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन तांकांय कितें तरी मेळपाक जाय आनी त्या अनुसारूच म्हणजे जे खाजना लायताले पयलीं तांकांय घेवपाक जाय. कोण तरी टॅनंट एसोसिएशन किंवा तेणी ती पावणी पायली आनी तो आपल्या नुस्त्याचो विशय सोंपयता आनी मागीर तो सोडून दिता, हें न जाता 365 डेज त्या खाजनाची काळजी घेवपाक जाय, ती मानशेची काळजी घेवपाक जाय आनी हें करपाचें. आतां आसा ती मामलेदार पावण्यो पायता, खाजना शेत म्हटल्या उपरांत रोवपाचो झेडयोचो प्रश्न, थोडे बांद बांदपाक जाय ते WRDन बांदपाक जाय, असो कॉम्प्लिकेटेड विशय जावन पडला. आनी आमी आत्तां जर हाजेर लक्ष दिलो ना, म्हणजे बाब दिगंबर कामत यांच्यांनी उलयता आसतना बरो विशय सांगलो की आमी नॅशनल हायवेज हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान बांदपाक म्हणजे जवळपास आतां 30,000 कोटी रुपया आमी ह्या नॅशनल हायवे खातीर मोडले आनी खूब मोठ्या प्रमाणात नॅशनल हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलो. हे अशाच पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जो जर आमी आत्तां म्हणजे हांव पळयता की म्हाज्या एका मतदारसंघात आमोण्या सारकेल्या गांवांत फाटल्या 12 वर्सांक 18 कोटी रुपया हे बांद बांदपाक मोडले. आतां बांद बांदल्या उपरांत लोक शेत लायतात अशें ना, लोकांनी शेत लावकूच ना, शेत तशेंच पडीक आसा, थंय शेतूय लायना आनी नुस्तें पिसिकल्चर म्हटलां तेणी तें नुस्तेंय काडिना. म्हणजे परत शेवटी गोव्हर्मेंटात 2 कारणां खातीर इतके पयशे मोडल्या. एक की गांव राखपाक जाय, हांवें गांव राखपाक जाय कित्याक म्हटलां, आमी जर हे बंद बांदले ना जाल्यार न्हंयची विड्थ ही डे बाय डे वाडत आसा. शेत वयतलेंच बट हें उदक वाडत वाडत म्हणजे पावशिल्ल्या दिसांनी आमी पळयता की पूर्ण गांव भरता. हेज्यो जर हायट आनी हे बंद जर बांदून काडले ते लॉंग रन शेत पिड्ड्यार जातलेंच बट गांव सुद्दां जे आसा पळय न्ही हे पूर्णता उदका बरोबर हे तुडुंब आनी भरून उरतले. त्या खातीर हे बंद जावपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर हाजे दोनूय जर आमी कन्सेप्ट फुडें व्हरतले आसत जाल्यार नॅशनल वॉटरवेज की बाब दिगंबर कामत आनी सुदीन ढवळीकर हे तेन्ना मंत्री आसतना तांच्यांनी कितें तरी एग्रीमेंट सायन केला खंय, लेट अस सी. हांव परत एकदां तो काडून पळयतां. पण हाजो विचार आमी म्हटल्यार ती एक्सपर्ट एजन्सी घालप. एट प्रेझेंट राज्यांत ICR म्हणजे इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर ऑफिस हांचे ओल्ड गोवा हांगासर आसा, तांच्या कडेन एक्सपर्ट सायंटिस्ट आनी तांची टीम आसा. तांकां हांव एकंदर जो आसा पयलीं पुराय प्रोजेक्टाची स्टडी करपाक लायता की एक्झॅक्टली आमी एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर आनी हो पुराय म्हाका दिसता परत कशें आसा विरोधकांनी हेजेर विरोध करपाक जायना किंवा विरोधकांनी हेजेर विरोधान परत उलोवंक जायना. आमी म्हटलां की हे जर करतले आसत जाल्यार ते खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटा कडेन आसपाची गरज आसा आनी एका डिपार्टमेंटा कडेन जर आसतले आसत जाल्यार एग्रीकल्चर इज द रायट डिपार्टमेंट. म्हणजे मदींच मामलेदार उठलो, तो गेलो इन्स्पेक्शनाक, तेणी पळयलें तेज्यो पावर्स, हाजोय विचार जावपाची गरज आसा. जो पर्यंत हाजो विचार हांव आत्तां डिसिजन घेयना, परत एक सांगता जाल्यार रोखडेंच भायर वचून प्रेस घेवपाक मेकळे की आतां खाजना लँड ज्यो आसा ह्यो एग्रीकल्चरा कडेन वयतले, सरकारान ठरयला वेगळे. हांवें हो विचार दवरला म्हणून म्हटलां आमी एक्सपर्ट कमिटी इन लॉंग रन हाजेर तुमी तुमची सजेशन्स रायटिंगानूय बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवची. आमचो इंट्रस्ट आसा एक खाजना वाचोवची, आमचो इंट्रस्ट आसा एक म्हणजे आतां हेक्टर्स ऑफ जमीन जी बेश्टी पडल्या ताजेर मँग्रुव्ज डे बाय डे वाडत आसा. तेजो संकल्प सभागृहाचे 5 मिनटात तेजो संकल्पान जशें म्हटलां म्हणजे आमकां हातूंतल्यान जर आमी शेत लायना जाल्यार निदान नुस्तें तरी पिकोवपाक जाय. म्हणजे इन्कम जो आसा पळय न्ही हो आमचो जेचें शेत आसा तेका इन्कम मेळपाक जाय हाजेर फॉर्म आसा. कारण जेचें शेत आसा ताका कितें तरी म्हणजे जो फक्त पावणी पायतलो तो इन्कम खातलो न्हू, जो शेत आसा तेकाय तेजो फायदो मेळपाक जाय, तेकाय इन्कम मेळपाक जाय. मामलेदार जो आहा टायम फ्रेमी ठरयता मरे, टायम फ्रेम थांबोवपाक तुका वचून टिका करपाक न्ही जाल्यार रोखडोच वचून भायर फार मारशीत, फार मारपाची संवय आहा. स्पीकर सर, आमी तेंच्या कडेन म्हणटा की तेंच्यांनी ICRान एक आमकां ओवरऑल रिपोर्ट एक 2 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवचो. सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. हे सगळें ठरयल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर कॉन्क्रीट हाजेर जो आसा पळय न्ही कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर आमी येता, जेणे करून फाल्यां सकाळी जर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें जालें, डबल इंजीन सरकाराच्यान पयशे हाडपाचे जाल्यारूय बी फाल्यां सकाळी जर अशें म्हटलां आमी हे बंद बांदपा खातीर जाल्यार तुमी हेका सपोर्टूय करपाची गरज. पॉझिटिव्ह स्टेप्स शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन हे करपाची आमची तयारी आसा. म्हणून ताणें जो आज जो कॉलिंग एटेन्शन हाडला हाजेर आमी जायत्यो गजाली म्हणजे टॅनंट एसोसिएशन, मामलेदार आनी लोक सहभाग, लोकांची इन्वॉल्वमेंट ही खूब म्हत्वाची आसा. ती लोकांची इन्वॉल्वमेंट घेवन हे काम फुडें व्हरपा खातीर आमी पॉझिटिव्ह दृश्ट्या विचार करता, जेणे करून आमी मुळात जाका म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार
अशा पद्दतीन गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. गांव स्वयंपूर्ण जातले आसत जाल्यार शेती म्हाज्या बरोबर पुरण शेती सुद्दां परत एकदां जी आतां रिवायव जावपाक लागलेली आसा ही सगळी रिवायव जावप हें गरजेचें आसा. जाल्यारूच आमी गांव आनी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक पावतले. स्पीकर सर खरेंच स्पीकर सर हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमचे मुखेलमंत्री जे कॉलिंग एटेन्शन जे आमी मांडलां आनी जे सिरियसनस आयज आमच्या गव्हर्मेंटान दाखयलेलें आसा आनी डिटेलान आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा हावजाक सांगलेलें आसा. खरेंच कित्याक आमचो जो हे फ्युचर जर हो जो खाजन लँड आसा जो आमचे फ्युचर जनरेशनाक दवरूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जे डिसिजन आयज आनी जे प्लॅनिंग आयज केलेलें आसा म्हाका दिसता हेज्या लागून आमची खाजन लँड जी आसा ती म्हाका दिसता आमच्या फ्युचर जनरेशनाक वाचतली. थँक्यू सर. सभागृह अडीचपर्यंत स्थगित करता.